म्हणजे अर्धो मनीस वयता इतलो वणो आहा तुलो सारका तरी आम्ही पुरयला आम्ही घातलं फातर हाडून घातल्या बॅरिकेड हाडून तेन्ना दोगांनी आम्ही हाडला बॅरिकेड आपले बॅरिकेड नाल्यार कितें जाता लोकांनी कोणाचे वय कितें जाय तरी खबर नासले लोकांक कित्याक टुरिस्ट न्हू आमी तरी चलता कित्याक आमी पळयता एकामेकांक रस्त्याचे मदोमद आहा मदोमद आसा सारको दिश्टी पडना तेका लागून ती आतां तुटता अशी सामकी हेका घालता पळय ती पळय दाखोवपाक लागून कितली खंय गेल्या मातशी जाल्यार 3 दीस जाले एका शेनवारा म्हणजे सारकोच हे आसलो तो शेनवारा आमी जरी फोटो मारून धाडलेले तांकां कोणी येवकूच ना येता येता कोण वयता ते पूण तरी हो व्हडा न्हू बरो बरो फुलाचो आसा हांगा पासून आहा फुडें सकयल काल एक ते भुरगे पडले बाय काडली म्हाजो हांवें असो हेजो रेस्टॉरंटाचो बोर्ड लायिल्लो ते बसकारांनी काडलो मागीर हांवें वचूंतल्यान बॅरिकेड हाडली आनी ती लायली मागीर हांवें एका फोटो मारून हांवें वॉर्ड मेंबराक धाडलो आमच्या आतां अजून काय कोणाचो हे ना आनी आमचो हांगासरलो एक आसा मारीचो चेडो तो मायकल तेणेनूय फोटो मारून धाडलेलो तिगा जाणांक धाडलेले सरपंचाकूय धाडला मायकलाकूय धाडलेलो MLAक आनी ते वॉर्ड मेंबराक धाडलेलो पूण तेचो अजून काय रिप्लाय येवंक ना आयज चवथो दीस बागान म्हणजे हे सावथवाडा म्हणटात हांगा फ्रॉम कलांगूट टू आमचो जो सावथवाडा रस्तो आहा हांगा जे सिवेचें काम केल्लें आहा पळय ह्या सरकारान ते सारके पाड घातलेले आहा जे व्हडे आतां काल पावस पडला पयर मातसो व्हडो धाकटो आसलो हांवें चॅक केल्लो तो पूण आतां काल तो पावस पडलो आनी पावसाची उदीक भितर गेला सगळें आनी तुमी एक पयला आसलेले आतां आमचो एकलो फ्रेंड आसलो पळय भितर छाती कडेन तेजो व्हडो आतां हेजो खोल पडलेलो आहा आनी हे पावसाक आयज पडटलो फाल्यां पडटलो आनी हितून कोण तरी व्हडलो अपघात जातलो आनी कोण तरी मरतले लोक तेन्ना ह्या सरकाराचे दोळे उक्ते जातले त्या शिवाय सरकार हेजे कडेन कांय पळोवचो ना म्हणजे आमकां जाल्लें नाका त्या खातीर आमी सरकाराचे कान धरता आनी तांकां आमी दाखयता की ही जी प्रकरणां जाल्या भ्रश्टाचाराची हेचेर तुमी कितें तरी उपाय करचो कोण मरासराचे वाट पळोवं नाका आनी हो जो व्हडा आहा त्याच्या पयलीं लास्ट इयर हांगा तरी आनीक दुसरो पडलो फुडें मारला पॅच मारलेलो हा पळय पॅच मारला पॅच मारलेलो ह्यो हे पड्यात पॅच मारचा रावलेले भागा हे जे काम आसा सारकें वर्स जालें सरकाराचें कांयच लक्ष ना हांगा आनी ही जी हांगा शॉपां आसात ते शॉपां हांगा आतां वयतली सगळीं अशी वयच्यो न्हू म्हाका दिसता पूण तो सरकाराचो प्रयत्न असो की कितें तरी घडचें म्हणून जे तांकां लूटमार करपाक मेळटा मागीर हांगा येता वयल्या वयर शेड सारयल्ल्या भशेन सारयतात आनी चल्ले ते हे सारकें न्हू हे संबंदीत कोण अधिकारी आहा आमदार आहा तेणी मातसो लक्ष घालूंक जाय हांगा हेचेर लोक मरतलो आनी दोळ्याचे सरकाराचे ओपन जातले आमी लास्ट वीक एक 10 दीस जाले कालांगूट मेन रोडार मार्केट रोडार थिंगासोर एक व्हडो पडलेलो म्हाका दिसता खंय तरी कोण आमचो लोकल भावान ते पयलो तेजो उल्लेख केल्लो बाब हॉल्टरान पयलो तेजो उल्लेख केल्लो मागीर आमी थिंगा स्पॉटार पावन आमकां खबर नासलें स्पॉटार पावन आमी पळयल्ले ते आनी थिंगासोर आमच्यांनी सांगलें की बाबा दीस इज द स्टार्ट ऑफ द सिजन मॉन्सून सिजनाचो स्टार्ट तो थिंगा पयलो पडलो हो एक्चुअली दुसरो आहा आनी हो हिंगासोर म्हणल्यार हो एक स्टोरेज लायन आनी हो लायन आहा पळय तो चालू लायन आहा
सो इन केस हांव कितें म्हणटा ह्यो पळय व्होणें पडटा पळय ते आयज आनी कालचे न्हू हे जवळ जवळ एक 10 वर्सां जालीं आतां कलंगूट टू बागा रोड हा पळय इज ऑलवेज सिंकींग ड्युरींग द मॉन्सून. आतां म्हाका दिसता खंय तरी हे सुरेज लायन चालू आसून तरी पूण व्होणें पडटा म्हणल्यार हे सुरेज पासून लिकेज जाता. लोकांची पांय पिड्यार जावंक शकता. लोक हिंगा रस्त्यार व्होणें पडोन लोक पडोन मरपाचें एक पाळी येयला तितलेंच उरलां आनी कांयच उरोंक ना. आतां आमी एवरी इयर आमी PWD डिपार्टमेंटाक सुरेज डिपार्टमेंटाक सांगीत आसता लेटर बरयत आसता. आतां म्हाका दिसता इट इज टायम दॅट दे शूड टेक एक्शन बिकॉज दिस इज अ क्लियर केस ऑफ करप्शन. म्हणल्यार हे आतां जाले 10 वर्सां व्होणें पडटा जाल्यार इट इज अ कोता की सब स्टँडर्ड वर्क म्हणून सब स्टँडर्ड वर्क जाता जाल्यार डेफिनेटली समबडी हॅज बेनिफिटेड फ्रॉम इट. म्हणल्यार हेजेर इन्क्वायरी जावंक जाय. हो प्रोजेक्ट सुरेज लायन पळय घातला फेलियर आसा जाल्यार हेजेर एक वायट पेपर येवंक जाय. आमी मागोत आहा हो करप्शनाचो आमी एक चार्ज करता खंय तरी कोणाक तरी पयशे पावयला हे कमिशन सिस्टम कॉन्ट्रॅक्टराचें आसा म्हणून हे आयज रिजल्ट हेजो. आनी दर एक फावटी एवरी इयर्स ह्या गव्हर्मेंटाक एक सर्टिफिकेट दिता आमचे कलंगूटचे बागान पळय रस्ते पळय व्होणें पडटा पळय तेजेर ह्या गव्हर्मेंटाक एक सर्टिफिकेट की दे हॅव फेल्ड जाल्यार तितलेंच जावं ना. हे तरी पूण दुसरे जाग्यांनी वयता आनी ते रोड वायडनींग हायकोर्टाच्या ऑर्डरीच्या नांवार रोड वायडनींग डेमोलिशन चालू करता. अरे तेच एनर्जी आनी तेच टायम आनी तेच एफर्ट तरी तुमी ह्या रस्त्यार तरी आसा पळय ते रस्ते तेजेर तरी घालता जाल्यार तुमकां वालोर आसतलो. अरे वेर यू आर गोईंग टू सम अदर दिस थिंग एंड डुईंग सम अदर प्रोजेक्ट आसा पळय तेच तुमी पयले सांबाळा. हे रस्ते आसा पळय तेच सांबाळूंक जायना आनी दुसरे आनी फुडें कामां करपाक वयता. इट इज व्हेरी रॉंग. एंड द मोस्ट सॅड पार्ट इज none of these people are bearing the brunt of it. म्हळ्यार हो विशय आहा पळय सुटावो काडना आनी तांकां त्रास जायना कित्याक ते हिंगासर ना. त्रास जाता लोकलांक. ह्यो गव्हर्मेंट पळय आहा ते रुलींग करपाकूच उरले आनी बाकीचे जनता आनी प्रजा आहा पळय ते ऑपोजिशन पडले आनी हे तांकां हे हावचे पडटा. हे रस्ते आमकां 10 वर्सां जालीं 10 years वी हॅव नॉट गॉट द रोड what was there 10 years before. Till today we have not got the road in Kalangut. अजून पावसा सुरूच जावना आनी आमकां दिसना की आतां रस्ते हांगासर पिड्यार जायत येता. आतां कितें आतां जावंक जाय पावसा पयलीं ऑलरेडी एक्चुअली एवरी इयर जून म्हयन्यान जुलय म्हयन्यान खंय तरी ते रस्ते सिंकींग जावपाक चालू जाता. ह्या फावटी पावसा पयलींच सिंकींग स्टार्ट जावपाक जालें. पावस येवन कितें जातलो म्हणून आमकां खबर ना. आनी म्हाका दिसता हे लास्ट टायम रस्त्यान कोण मरोन पडत तेन्ना हे जाग्यार घालतले ते म्हाका दिसता. आनी हेच्या फुडें आनी अपेक्षा करपाचें येत ना आमकां. सो आमी मागता CMO कडेन जावं तो कोण गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स आहा पळय बाबा तुमी तरी करपाक शकता जाल्यार करा. करूंक जायना जाल्यार सोडा उरची. आमी घेता जबाबदारी. और पहले तो थोड़ा धीरे धीरे रोड नीचे धंसा, फिर वो बारिश आई तो एकदम गहरा गड्ढा हो गया. फिर वो इधर आगे लगाया. उससे पहले कल एक लेडीज गिर गई थी अंदर, स्कूटी लेके आई थी और काफ़ी चोट भी लगी थी. टूरिस्ट थी, कपल थे, गिर गए थे. मतलब सीधा गाड़ी अंदर चली गई है. सीधा गाड़ी अंदर चला गया. मतलब पहले वो छोटा खड्डा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया. कुछ हानिकारक दूसरों को हुआ. उसके बाद में तो अभी तो कोई नहीं गिरा. कल एक गिरे, उसके बाद में वो लगा दिया साइड में और लगा दिया, इसलिए आते तो साइड में से निकलते. कितना डीप है होल? खड्डा कितना डीप है? खड्डा होगा 4-5 फुट, 4 फुट ऐसा. मतलब इतना फुट अंदर तक है? इतना अंदर तक है. आप देखो ना जाकर. अभी 3 दिन हो गए इसको. हाँ 3 दिन. कोई नहीं आया अभी तो क्या आए, वो 1-2 कोई आए थे, वो फोटो लेके गए थे. क्या अभी तक ठीक तो हुआ नहीं है. क्या एरिया होता है यहाँ पे? कौन सी एरिया है यहाँ पे? ये कलंगुट बागा रोड है. कलंगुट बागा रोड. WTF ये होटल है इसके सामने. अभी ये बैरिकेड किसने लगवाया है? बैरिकेड ये हमारे पात्राम ने ये लगवाया. ये खड़ा है ना पात्राम. शॉपकीपर ने ही लगवाया है. हाँ, वो शॉप वालों ने लगवाया कि कोई गिरेगा तो नुकसान होगा, किसी को लग जाएगा.